Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. We have given a change. Look, all the candidates are new. Most of our panel is new. Other than six people are known faces. Remaining everybody is all new. सर सायलेंट वोटिंगाचो कितें परिणाम बी जावं शकता अशें दिसता आमकां इम्पॅक्ट. सायलेंट वोटिंग म्हटल्यार ते म्हणटा ते आयर प्रत्येक फावटी जातात तशें. अल्टिमेटली रिजल्ट कितें आसता ते वी आर द पॅनल दॅट इज सिरियस. वी हॅव गिवन रिप्रेझेंटेशन फॉर ऑल 20 वॉर्ड. आमकांय खंय तरी दिसता की निवडणुका खातीर विक्ट्री खातीर आमी रिप्रेझेंटेशन 20 दिल्या. कॉन्फिडन्स आहा जे वोटिंग जालां ते म्हाज्या पासूनच आहा. म्हटल्यार आतां ही वॉर्ड नंबर 19 आसा ती लक्षवेधी आसा म्हणजे दोन माजी नगराध्यक्ष एकामेकाच्या मुखार आसात. कशें तुमी कॉन्फिडन्स दिसता कशें दिसता मुखार? हो वॉर्ड आहा तो म्हाजो खुद पेरंट वॉर्ड. ह्या वॉर्डार आमचे जे सगळे सहकारी आहा जावं जे आमी हांगा कामां केल्यात तेची पावती म्हाका सगळे दितले. आनी म्हाका अशें निश्चित दिसता की म्हाजो वॉर्ड नंबर 1 हांव निश्चित निवडून येता जिखता हांव. म्हाका असो बरो प्रतिसाद लोकांचो मेळिल्लो आहा आनी म्हाका पयलींच अशें थरलेलें आहा की बरे मतांनी हांव थंय वॉर्ड नंबर 1 निवडून येता. हेजे बद्दल कांयच दुबाव ना. म्हाका दिसता की सादारणपणे 50-55% वोटींग जातलें पण डेफिनेटली 60%र वयचें ना अशें तरी म्हाका दिसता आतांचे परिस्थितीन. आतां ओवरऑल दनपारचे 1 जाले सकाळ म्हणजे आतां तुमी कितें रिस्पॉन्स दिसता तुमकां? रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळा पूण जाणटी जे सिनियर सिटीजन आसा खूब कमी लोक येयल्ले आसा कारण कोविडाचे वाडलेले आसा. म्हणून आमी लोकांक फोर्स ना कित्याक आमकां वोट मेळपाक जाय म्हणून आमी जाणट्यांक सांगता तुमी घरात रावा. जिखपाक जाय तो नशिबान जिखतलो आपल्या जेणी काम केला ताका लोक मत मारतले आनी ताका लोक जितोवन हाडटले. महिला ज्यो आसा पळय तांच्यांनी चड भर घेतला आनी तांचो ओवरऑल पळोवंक गेल्यार तांच्यांनी उमेदीन मतदान केलं. त्याच बरोबर फॉलोड बाय आमचे जेंट्स विथ डेव्हलपमेंट आणि बरेपणान. कित्याक ह्या 5 वर्साचे पयले न्ही जाल्यार कांयच डेव्हलपमेंट जावना फक्त सेल्फ डेव्हलपमेंट जाल्लेले आसा. सेल्फ डेव्हलपमेंट म्हणजे कावन्सिलरान आपले जे आसा पळय डेव्हलपमेंट ते पळयल्लेले आसा. 5 पर्यंत बंद करता ते 6 पर्यंत बंद केले वालोर आसलो ताका. एक लोकांची कितें आसा डिफिकल्टी आसा. थोडे लोक भितात की गर्दी आसा म्हणून आमी येना म्हणटात. अशें करून खरें 1 तास सुबेज जर दिलो जाल्यार कितें तरी जातलें. हांगाचे जे वातावरण पळोवन म्हाका दिसता खूब बरें दिसलें आनी म्हाका फुडें भाशेन अशें काम करपाची उमेदशी येता आनी म्हाका दिसता की लोकांक अशें बरें कितें तरी वाडार चेंज जावपाक जाय अशें दिसता म्हणून म्हाका बरें दिसलेलें. आनी मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका 100% गॅरंटी आसा की मॅक्सिमम जे वोटींग जातले ते हांगा आमच्या मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन जातले वॉर्ड नंबर 1 to 9 कित्याक हांगले लोक सगळे जाण रावल्या कितें एक चेंज हाडपाक लागून आनी चेंज हाडपाक लागून लोक सगळे जाण फूल फ्लॅज ओपनली भायर सरतले वोटिंगेक लागून येवन थंयसर वोट करतले. हेजे बद्दल Yes, sir. Have you taken an overview of all of your panel candidates? How is their response? See, I have said 12 by 12 winning and still I am saying 12 by 12 winning. हांवें चोयलां इतली गव्हर्मेंट मिशनरी आयज आहा हे जे रुलिंगाची जे पुलीस म्हणटा ते दुसऱ्या मिशनरी आहा गव्हर्मेंटाची ती सगळी एक सायडीन आनी लोक आनी कॅन्डिडेट एक सायडीन. जे 10 भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत अशे उमेदवार आसा ते 10चे 10 निवडून येतले. 100% यश हें भारतीय जनता पार्टीक मेळटलें आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की ह्या निवडणुके भितर आमचे 10चे 10 येवन आमचे पूर्ण बहुमताचे कौन्सिल भारतीय जनता पार्टी. आणि 2 मानाय आसता म्हागेले ते घरांत तूं जाणा म्युन्सिपालिटीचो मानाय घरां भितर काम करूंक शकना. अकस्मात 2 नाळे फुटतात अकस्मात वाजी फुटतात कोणा बरोबर ना थंय म्युन्सिपालिटीचो मानाय वचूंक शकना कारण भितर काम न्ही. त्या खातीर म्हाका प्रायवेट मानाय आसतात तांकां पगार मागलो आसता कारण हो पगार ह्या लोकां खातीर म्हाका निवडून दिलो त्या लोकां खातीर कमिशन मेळटा त्या लोकां खातीर पगार मेळटा ते पयशे तांकां दिवपाचे आनी लोकांनी काम करून घेवपाचें ही म्हागेली मोठी पयलीं चलून आयला. त्या खातीर हांव सांगपाक सोदना 80% मुस्लीम आशिल्लो वाडो त्या लोकांनी म्हाका सांगलां हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळे आमी एक आसात तूं कांय भिनाका तूंच जाय. बरी काम तर आमी करतलेच दरपाटी करतात आणि जे मोठे काम आसा ते आमगे कब्रस्तान 2nd फेज लोक आसा आनी शेतकरीचे 2nd फेज हाडपाक जाय आमकां. आनी शमशान भुमी आहा
ते एकदम पिड्ड्यार जाली आनी कितले फाटी आमी रेजल्युशन घेतले शमशानभूमी सारखे करपा म्हणून अजून पण ते सारखी जायना. ते एक मागे मेन मुद्दा की शमशानभूमी सारखी करपा. ताका तुम्ही पार्टी बी तशी काय लागा? आनी दुसरें म्हळ्यार म्हाजे जे सपोर्टर खूब आशिल्ले ते कॉन्टेस्ट केल्यात. ते कोण कोणाक कॉन्टेस्ट करपा अडोवपाक शकना. ते 2017 जे म्हाजे बरोबर काम करताले ते म्हाजे बरोबर भारतीय जनता पार्टी थोडे येयल्ले थोडे आसात. तेमी खूब कॉन्टेस्ट करपाक कोण कोणा अडोवपाक शकना. तेमी कॉन्टेस्ट केल्लो आसतलो. ओके. तुम्ही असे ओपनली हांवें सपोर्ट कोणाकूच ओपनली सपोर्ट करूना. ओके. तुमचे काम हरशी सांग्यार चालू आहा अजून पर्यंत? म्हजे जे समर्थक आसले जे 6,000 मतां म्हाका पडलेली जे 2017 तेच म्हाजे समर्थक आज पर्यंत सदांच म्हाजे बरोबर आशिल्ले आनी हांवें डिफीट जाल्ले दुसरे दिसा साकून हांव तेंचे बरोबर आशिल्लें. तांकां हांव खंयच वाऱ्यार सोडपाक शकना. जेन्ना ते म्हाजे फुडें येतात तेन्ना हांव तेंचें काम करपाक सदांच मुखार आसता. न्ही कोविडा लागून थोडोसो लोक केअर भायर सरता पूण केअर घेवन भायर सरीत आसा आनी तें करपाकच जाय. आमी लोकांक पयलीं अवेरनेस तेंच केल्लें की तुमी वोटींग करपाक सगळ्यांनी कंपल्सरी भायर सरपाक जाय पूण सोशल डिस्टन्सींग यूज करून आनी काळजी घेवन येवपाक जाय. आनी त्या प्रमाणे लोक प्रत्येक बुथाचेर कमीत कमी 50-100 लोक भायर लायनीन उबे आहात जे सोशल डिस्टन्स पाळून. म्हणजे की तशेंच आमी सांगलें बी आनी त्या प्रमाणे चालू आसा. लोक खंयचे मुद्दे घेवन वोट करतले अशें दिसता आयचे इलेक्शन? न्ही तुमी जर सगळे कडेन रावंड मारलो जाल्यार तुमकां खबर कळटलें वातावरण कशें आहा तें. जे आमचे सपोर्टर जे ज्या जाग्यार टेबलां आसात त्या टेबला कडेन भरगच गर्दी आसा भुरग्यांची आनी पयल्यार वातावरण कळटा की कल जो आसा तो लोकांनी ऑलरेडी डिसायड केल्ले आसा आनी सगळे 13 कडेन भरगत पाठिंबो आसा बऱ्यापैकी. ओके. लास्ट टायम एकंदरीत म्हाका दिसता केपें नगरपालिकेचे 85% हे मतदान जातलें. 13 वार्डा खातीर जवळ जवळ 55 अशे उमेदवार आसात आनी तातूंत आजी माजी आसात कांय तरूण आसात. वार्डांतलेच धरले? आमच्याच वाड्यांतलो धरले जाल्यार सगळ्यांक अवेरनस जाल्ली आसा की आतां एक शिकिल्ले कॅन्डिडेटाक ते एज अ कावन्सिलर अशे रिप्रेझेंट करतात आनी तेकाच ते कावन्सिलर म्हणून इलेक्ट करून हाडटले. सो दॅट कितें अशें बॅकवर्डनेस जे आमच्या वार्डान उरला ते उरपाक नाका. एक आमचो वार्ड एज वेल एज आमची म्युनिसिपल कावन्सील एक आयडियल कशी जावपाक खातीर. लोक तुज्या वांगडा रावतले अशें दिसता तुका? हय सपोर्ट आसा. सो आसा म्हाका म्हाज्या वोटराचेर खूब विश्वास आसा. कॅन्डिडेट कितें तुमगेले? कॅन्डिडेट आमी 3 जाण आसले पूण एकल्यान विड्रॉ केलें जो तेगेलो सिंबल आहा तो बॅलेट पेपरार उरलो. सो वी आर ओन्ली 2 कॅन्डिडेट. There is fear of COVID, and people had consulted me also over that. I did not want to push them. लोक आज ही जी आमकां पॅन्डेमीक आसा ही पॅन्डेमिकाक फेस करून लोक आज एक कॉम्प्रिहेन्सीव डोज फर्स्ट डोज ही पॉलिटिकल पॅन्डेमीक जी 2019 गोंयांत आहा ही पॉलिटिकल पॅन्डेमीक घरांत हाडपाक पयलो डोज वॅक्सिनाचो आज घेतलो. लोकांनी तुका एक्सेप्ट केला पळय वॉर्ड नंबर 4 असलो वॉर्ड आसा ज्या वॉर्डान सरान खुबशे डेव्हलपमेंट केला. तो विजय सरदेसायच्या पॅनलांतले म्हटल्यार सगळ्या लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केला. आनी खूब बरें दिसलें की लोकांनी ह्या म्हणजे कोरोनाक लागून आयसोलेट करचे पेक्षा फुडले 5 वर्सांचे भविश्य चिंतून लोक त्या तरेन भायर सरतात. जो लोक भायर सरता तो BJPचे वायब्रंट पॅनल येवपा खातीर भायर सरता आनी फुडलो डेव्हलपमेंट विकास तांकां जाय. वोटींग जाल्यार तुमची फेवरान जाला? 100%. तो रिस्पॉन्स म्हाका तरी बरो दिसता. मडगांवकारांनी जो रिस्पॉन्स म्हाका दिला हातूंतल्यान एक क्लियर जाता की मडगांव सिवीक अलायन्स ही पूर्ण मोहबता नगरपालिकेत सत्तेर येतली ह्या बद्दल इल्लोय दुबाव BJP गव्हर्मेंटाच्या अस्ताक मडगांव शहरांतल्यान सुरवात जातली अशें म्हाका दिसता. दीस इनसेन्सिटीव अँड इररिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंट मस्ट गो अशें लोकांचें मत आसा. हाजे कडेन फातिमा कोना कडेन हांव खंयच हातूंत बुथां भितर वचून हांव खंय बुथाच्या भायर उबो रावना. हांव फक्त विजीट केलें आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर थंय येवन फातिमा कोनाच्या भायर तुमी पळयला आसता. हांव मिनिस्टर कॅन कम एंड स्टँड आउटसायड द बूथ आनी पुलीस ताका काडपा सोडून कॅन्डिडेटा धांवन येता. आमच्या कॅन्डिडेटा धांवन येता हांव आयलो मागीर विचारपाक ताका कित्याक कॅन्डिडेट एंड इलेक्शन एजंट आर अलाउड टू एंटर द बूथ. इट इज द प्रिरोगेटिव्ह ऑफ इलेक्शन एजंट एंड द कॅन्डिडेट. दे कॅनॉट बी आस्क्ड नॉट टू एंटर द बूथ. एक नवो पायंडो घालपाचो म्हणून एक प्रयत्न चल्ला की
एक रिपोर्टर रावलो न्ही जाल्यार सुजाण आसतलो की ताका ही नोज हाव दीस म्युन्सिपालिटी फंक्शन. दॅट वॉज द एंटायर आयडिया. आय वॉन्टेड टू मेक शुअर दॅट समबडी हू नोज हाव द म्युन्सिपालिटी फंक्शन reaches here, does some justice to the job, and then after 5 years he goes back to what he is doing. So that is my plan actually. म्हाका 5 वर्सां उपरांत म्हाज्या फॅमिलीक घालपाची इच्छा ना. राजकारण न्ही, नगर सेवा करपाची इच्छा आसा. फातोडा काँग्रेस फॉर फातोडा कॅन्डिडेट आज सकाळच्यान आमकां हांगा बरो पैकी रिस्पॉन्स मेळ्ळा. So after seeing us, he disappeared from the place. So in the meantime, the Mamlatdar Sartri, that is Assistant Returning Officer, filed his complaint before us for disobeying the provisions under Epidemics Act by moving, soliciting and complaining in spite of COVID positive by this candidate. And we have registered the offence under section 118 to 610 IPC, and our further investigation is involved.